दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजित रॉयान गणेश बेन्झोप्लास्ट कंपनीक धाडली शोकॉज नोटीस। नाफ्ता उसपुवपाचें काम शेनवाराय आसलेलें सुरू। मिलिंदाची कोर्टात वचपाची शिटकावणी। मिरामार सर्कला कडेन जाल्ल्या अपघातात शीतल साळगांवकाराक आयलें मरण। शाळेंतल्यान चल्याक हाडूंक वतना कारीन मारलो धपको। एलईडी लायटी लावन नुस्तेमारी करपी गोंयचो ट्रॉलर मालवणा घेतलो ताब्यात। ट्रॉलर गोंयच्या एका आमदाराचो आशिल्ल्याचो दुबाव। पर्रीकराचे जिविताचेर उजवाड घालपी फोटो प्रदर्शनाक लोकांची गर्दी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी जाल्ले उक्तावण। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळयात खबरो विस्तारान। नाफ्ता उसपुवपाचें काम थांबोवंक नाशिल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजित रॉयान गणेश बेन्झोप्लास्ट कंपनीक शोकॉज नोटीस धाडल्या। एमपीटी बंदरात नांगरून दवरिल्ले नुशी नलिनी बोटींतलो नाफ्ता कंपनीच्या टँकरात शिफ्ट करपाक शुक्रारच्यान सुरवात जाल्ली। नाफ्ता उसपुवपाच्या कामाक बिरेस्तारा सुरवात जाल्ली, पूण उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजित रॉयान सुरक्षेच्या कारणाक लागून हे काम थांबयल्ले। 2400 टन नाफ्ता बोटीत आशिल्लो, तातूंतलो 500 टन नाफ्ता उसपून भायर काडिल्लो। Naphtha still going in the Ganesh Benzo? It's going. It's being stored here. Okay. I'll speak to you after some time. Thank you. नाफ्ता उसपुवपाच्या कामाक मंत्री मिलिंद नाईक विरोध करीत आसा, जाल्यार कांय लोकांनी ह्या कामाक तेंकोय दिला। पळयात। आणि वेसल हांगसून धाडा टो करून व्हरा, कितें करून व्हरा, पूण हांगा नाका वेसल। थंय डिजास्टर जावंक शकता। आमी वास्को आमचो एमएलए कालूस बाबा अल्वेदा तेणेय भितून लक्ष घालपाक जाय। नवीन गुदिनान इनिशिएटीव घेतलेले आसा। चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा वास्कोकाराच्या वतीन की जाता तितकी बेगीन ती वेसल हांगसून व्हरा, नाफ्ता हांगसून व्हरा। कसो व्हरपाचो तो तुमी निर्णय घ्या। तुमी सरकार टँकरान व्हरा जाल्यार वेसल व्हरा, कशी तरी हांगसून तो आमचे वयले संकट काडा। आयज जो आमचो गोवाचो सीएम हा डॉक्टर प्रमोद सावंत इतले बरें काम केलें। हो जो डिजास्टर जावपाचो आसलो, सगळे मरीन लायफाक जावपाचो आसलो, अख्खे मरीन लायफ पिड्ड्यार जावपाचें आसलें ना, लोकांकूय त्रास जावपाचो आसलो, ते तिणी सॉल्व केले। वयल्यान हें ताका एप्रिशिएट करपाचो। हो तेजे कॅबिनेटान हा, कॅबिनेटान रावन हो तेजे अगेन्स्ट रावता। म्हाका कळना की डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो गोवाचो सीएम असले मनीस कित्याक दवरता कॅबिनेटान। असल्या मनशाक चॅक करपाचे जो गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट करना, हो ऑपोजिशनाची भूमिका करता। परिमल राय 25 फोन केलाय, तो फोनूच घेना मिनिस्टराचो। हांव आतां सीएमा कडेन उलयतलो, आतां कलेक्टरान येता म्हण सांगला। आमकां जाय ती ऑर्डर बंद करपाची आनी ते परत रिवर्स व्हरपाचे। तो खंय व्हरून फोंडान घाल, आमकां लागना। सीएमान ताका डायरेक्शन दिला, तो आयच्या आयज तेंचे कितें आहा तें चॅक करून आतां बंद कर सद्या। आणि त्याच्या उपरांत फुडें कितें आसा आमी लोकल्स म्हणून आयज कोर्ट बंद, आमी कोर्टान वचपाची तयारी घेतलो आनी एजीक सांगतलो आनी ते लोकलूय कोणी कोर्टान वयतलो। मुख्यमंत्रीन फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की शिप वेसल टू वेसल ट्रान्सफर जातली। सो वी वर व्हेरी रिलक्टंट की तशेंच जातलें, पूण मुख्यमंत्रीन ही बोट आयज हांगा हाडून दवरल्या आनी त्याचो क्लियर कट प्लॅन आसा खाली करपाचो। सो आमी मुख्यमंत्री सांगता आमकां तुजो नाफ्ताय नाका आनी ही वेसल जी 8 नंबराचेर आसा ती आमकां नाका। तूं जाता तितल्या बेगीनच्या बेगीन धाड, नाजाल्यार आमी सगळे मुरगांवचे लोक एक व्हडलो प्रोटेस्ट काडटले आनी हे सरकाराचो आमी निशेध करतात। बट आयज कितें पळोवपाक गेल्यार दिसता कितें आयज परत पंपींग स्टार्ट जाल्लेलें आसा आनी ऑलरेडी नाफ्ता फूल गणेश बेन्झोप्लास्टान स्टोर करपाचो फूल प्लॅनिंग जाल्लो आसा। आनी आयज ही तेंची फुटींगपणां उक्त्यार पडलेली आसा। कित्याक सीएमान सुद्दां काल स्टेटमेंट केलेलो कित्याक आपूण एजीक सांगून कोर्टानसून ती स्टे हाडटलो म्हणून, आनी मिलिंदानूय तसो स्टेटमेंट केलेलो। बट आयज हे दोगांयनी फुटींगपणां केल्ली आसा मुरमाव गोंयच्या लोकांचेर। आयज आख्खे मुरमाव गोंयच्या लोकांक हे रिस्कार घातलेली आसा आनी मिलींद आतां ओग्गी आसा। मिलींद म्हणटा आपल्या हातीन कांयच ना, आपल्याचो फोन घेयना, सीएम फोन घेयना, चीफ सेक्रेटरी फोन घेयना आनी आयज ताका तेंच्यांनी टोटली सायडलायन केलो आसा। जे आमी कालच्यान सांगीत आसा की सीएम मिलिंदाक टोटली सायडलायन केल्लो आसा। हे आयज सत्य परिस्थिती जाल्लेली आसा आनी आयज तेजी हालत अक्षरशः अशी हालत जाल्लेली आसा एक व्हडल्या माकडा भशेन, कित्याक तो टोटली डिस्टर्ब जावन पडलेलो आसा आनी आयज तो आमच्या मुरमाव गोंयच्या लोकांच्या वांगडा फुटींगपणां केल्लेली आसा। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। बिरेस्तारा मिरामार सर्कला कडेन जाल्ल्या अपघातात शीतल रोशन साळगांवकार हे ओशेल शिवोलेचे बायलेक मरण आयले। होंडा सिटी कार आनी ज्युपिटर स्कुटरी मदीं हो अपघात जालो। शीतल साळगांवकार मिरामारच्या शारदा मंदिर स्कुलात शिकपी आपल्या चल्याक व्हरपाक आयिल्ली। मिरामार सर्कला कडेन पावतकीर मुखावयल्यान येवपी होंडा सिटी गाडयेन तिका धपको दिलो। उपरांत कार चलोवपी चलयेन अपघातात सापडिल्ल्या शीतल साळगांवकाराक उपचारा खातीर दोनापावलाच्या मणिपाल हॉस्पिटलांत घातली, पूण तिका चड मार लागिल्ल्यान ती जगपाक शकली ना। कुंडई वाठारात चिऱ्याचो ट्रक आणि प्रवाशी बशी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 5 जाणांक गंभीर दुखापत जाली।
अपघातग्रस्तांक बांबोळेच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालयात उपचारा खातीर दाखल केल्या. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. LED लायटी लावन नुस्तेमारी करपी गोंयचो ट्रॉलर मालवणाच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलो. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार हो ट्रॉलर उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाचो अध्यक्ष फ्रांसीस सिल्वेराचो. हॉर्न वाजव रे. चला चला पुढे चला. हे पेपर देव. अरे तुका किती वेळा मी इकडे असं म्हणलं नाही साईडला मध्ये असेल तुला हे लांब घे. मालवणचे अधिकारी फ्रांसिसाक चौकशे खातीर आपोवपाचे आसात अशी माहिती गोपान दिली. गोंयच्या रापणकारांचो एकवट ह्या विशयाचेर कितें म्हणटा ते पळयात. LED लायटी लावन नुस्तेमारी करपाक बंदी घातल्या. देखून LED लायटी लावन नुस्तेमारी करप हो गुन्यांव थारता. We are very shocked that Sant Andre MLA's boat named as São Paulo was caught by Sindhudurg Fisheries Department. And this boat was using LED light which was banned by the state government as well as by the central government. आणि होत Sant Andre MLA आमचो बारीक फिशरमॅनाचो Sant Andreचो वॉयस आसा आणि होच मनीस आयज LED यूज करून नुस्तें काबार करता. आणि हो जो आसा हो जातीचो फिशरमॅन एका खबर आसा की LED लायट यूज करून कितली डॅमेज जाता ती आमची मरीन रिसोर्साक. आणि तेकाच खबर आसा की आयज कितले बोटकार आयज धंदो काबार जालोलो आसा हे लायटीक लागून. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कितलोसोच तेंप जालो आमच्या प्रस्नांक कोणेच दखल दिवंक ना. अशें आसूनय आमी आंदोलनां वा धरणे करूंक ना. आंदोलनांचो लोकांक त्रास जाता आनी आमकां तांकां त्रास जाल्लो नाका. लोकांचो विश्वासच आमचे खातीर म्हत्वाचो आसा अशें मोटारसायकल पायलटांचें म्हणणें. गोवा मोटारसायकल टॅक्सी रायडर संघटनेन शुक्रारा तांचो 39वो वर्धापन दीस मनयलो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचे पयले जयंती निमतान ह्या सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. मुख्यमंत्र्याच्या फोटवाक फुलां घालून ह्या सुवाळ्याक सुरवात जाली. बेकायदेशीरपणान पायलट वेवसाय करप्यांक लागून तांच्या धंद्याचेर हावळ आयल्या अशें संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकुरान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आम्ही कंप्लेंट दिला आसतात कंप्लेंटचा उपयोग जायना तो जावपाक जाय. दुसरी गोष्ट म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आमी परत दीत आसता करत आसता ते जायना. तो ते जायना म्हणजे तो वरतो तशें आतां कितें जाता पूण तांकां व्हडलेशें इम्पॉर्टन्स ना तांकां कांय फायदो ना म्हणून तो ती दिना अशें दिसता आमकां. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे आहा ते मोर्चा काडप आंदोलन करप हे पायलट संघटनेचें तत्व ना. मोर्चा काडप आंदोलन करप रस्ते बंद करप म्हणजे लोकांक वेटीक करप. आमचो उद्देश लोकांक वेटीक करप ना. जो संकटाच्या वेळार पायलटांक ताका मदत करप हो आमचो उद्देश. पायलटांनी आतां डिजिटल जावपाची गरज आसा अशें वरिश्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसायान सांगलें. पायलटांनी एकठांय येवन एपाचेर आदारिल्ली मोटारसायकल सेवा सुरू करची अशी सुचोवणी ताणें तांकां केली. पायलट दिसान दीस कमी कित्याक जायत चल्ल्या कमी जायत चल्ल्यार हाचें कारण जेन्ना हांव सोदपाचो प्रयत्न करता हांव चुकलो जाल्यार सांगचें म्हाका पूण म्हज्या ज्ञाना प्रमाणे हांव सांगता. एक म्हणजे पायलट मेळप तशें भाडें मारता रेट लायता. म्हाका पणजेच्या ताळगांव मार्केटा कडल्यान जर वचपा जाय जाल्यार एक पायलट 50 रुपये घेतलो, दुसरो 70 रुपये घेतलो, तिसरो 90 रुपये घेतलो, चवथो 100 रुपये घेतलो. ह्या बदलत्या परिस्थिती भितर टेक्नॉलॉजी जी आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कळंगूट पुलिशेन शेनवारा शिंदळकी वेव्हारात घुसपिल्ले एक रॅकेट उक्ताडार हाडले. पुलिशेन कर्नाटकाच्या 3 जाणांक अटक करून 9 पीडित चलयांची सुटका केली. पुलीस निरीक्षक नोलास्को रापोसोच्या नेतृत्वाखाला कळंगूट पुलिशेन ही कारवाय केली. सुटका केल्ल्या 9 चलयांक मेर्शेच्या अपना घरात व्हरून दवरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांवांतल्या मालभाट वाठारांतल्या खुणाचे घडणुकेंत हात आशिल्ल्या दुबाविताक मडगांव पुलिशेन अटक केल्या. दुबाविताची वळख पटल्या. अमजद खान अशें ताचें नांव आसा. तो मूळचो कर्नाटकाचो.
गांजाची वाटणी करपाक न्हयकार दिल्ल्यान अमजदान अनवळखी मनशाक जिवेशी मारलो. साधू चडशे नॉर्थ इंडियन येतात आनी जे साधू येतात तेंचे कडेन चडशे गांजा आसपाचो संभावना चड आसता, कित्याक नॉर्थान गांजा म्हणटा तो इजिली यूज जाता आनी मेळटा इजिली. सो येता आसतना म्हाका ते घेवन येता आनी येता आसतना हांगा म्हाका ते सप्लाय करता आनी मागीर विकताय बीन. आनी मातसो तेंचे लक्ष दवरून मागीर पळोवपा जाय ते कितें हाडटा कितें व्हरता. क्रिसमस आणि नवे वर्स लागीं पावला देखून गोंय पुलिशेन सुरक्षेचे दिश्टीन पावल उबारल्यात. शेनवारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड आणि रेल्वे पुलिशेन मडगांव रेल्वे स्टेशनार वचून तपासणी केली. पळयात. बॉम्ब स्क्वॉडाच्या गाडयेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पळयात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरल्यो खबरो. दर्यान तेलाची गळटी जाली जाल्यार कितें करचें, आपतकालीन स्थितीचेर नियंत्रण कशें मेळोवचें हेचो पुर्वाभ्यास आनी प्रात्यक्षीक मिरामार दर्यावेळेर पळोवपाक मेळ्ळें. उत्तर गोंय आपतकालीन वेवस्थापन प्राधिकरणान ह्या पूर्वाभ्यासाचें आयोजन केल्लें. उत्तर गोंय आपतकालीन वेवस्थापन प्राधिकरणान आयोजीत केल्ल्या ह्या पूर्वाभ्यासात गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोस्टल पुलीस, कोस्ट गार्ड, पर्यटन खाते आणि पालिकेच्या कामगारांनी वांटो घेतिल्लो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आर मेनकान हे विशीं अधिक माहिती दिली. This is part of our disaster preparedness. In coordination with the Coast Guard, we are doing a mock exercise today on oil spill disaster. A scenario has been created. The scenario is that there has been an oil spill in the sea, and that oil slick is coming towards the Miramar beach. From the District Disaster Management Authority, we are now coordinating with all the state agencies to enact how, in case there is a oil disaster, how that will be taken out. So for that, we have today participating in this exercise, firstly the Goa State Pollution Control Board, who gives the technical advice on how this has to be removed. So we have representatives from Goa State Pollution Control Board. We have the representative from the Captain of Ports, who is also part of this exercise. We have the Coastal Police, we have the Department of Tourism through its beach cleaners, we have the Corporation of the City of Panji, and all this is being coordinated by the District Disaster Management. Basically, it is the regional pollution response exercise being conducted by Indian Coast Guard here in Goa. The combating capacity of oil pollution at sea as well as here in beach for the shoreline cleanup is getting validated. Now, as far as the National Oil Spill Disasters Contingency Plan is concerned, the combating of pollution, oil pollution, if it happens within the port limit, it is the port's liability. Port is supposed to do. So what we had initiated yesterday during sea exercise, we have simulated spillage of oil within the port limit. And once it was done within the port limit, then port was asked to take the action, the first action that has to be taken by the port. मिरामार दर्यावेळेवेल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. दक्षिण गोंय नियोजन आणि उदरगत प्राधिकरणाचो अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसान शेनवारा मडगावच्या घाऊक नुस्तें मार्केटाची पळोवणी केली. रस्त्यार बसून नुस्तें विकपी बायलांक भितर बसोवपा बरोबरच नवा उपरांत नुस्तें विकप ना अशी सुचोवणी ताणें मार्केट कंत्राटदाराक केल्या. SGPDAच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत विल्फ्रेडान पयलेच फावट नुस्त्या मार्केटाची पळोवणी केली. ह्या वेळार ताणें मार्केट कंत्राटदाराक कांय मोलादीक सुचोवण्यो केल्यो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. रावले लोक येतात तांकां सकाळीं इस्कुला वचपाक भुरग्यांक पावोवपाक लेट जाताले. नुस्तेकार थिंग भायर बसताय, थिंगा ट्रॅफिकूय थिंगा पास करताय आनी ते वचपाक त्रास जाताय. आनी आमी आमगेले न्यू आमगे कलेक्टर आसा तो आमगेलो मिलाग्रीस ताका सांगलेलें पयलीं आमगेलें तें क्लीन कर, रोड क्लियर कर पयलीं लोकांक वचपाक. आनी म्हाका तें आमी चोवपा आयिल्लें कोणें जालां नुस्तेकार थिंगा काडलें जाल्यार. आनी तें चोयलें जाल्यार म्हाका आयज देखून सकाळीं कोण कोणें सांगिलां तें तें निवड केलें म्हणून. आनी आमगे तें भितर भायले सुवाते आसा ते क्लियर जाले, थिंगा वचपाक आतां लोकांक प्रॉब्लेम कांय ना. आमगेले होलसेल रिटेल फीश वेंडर्स आसाय तेंगेली कंप्लेन आहली पयलीं सावन. तांकां हे 9 रात्री हिंगा फीश विकताय तांकां बंद करपाक. आतां हिंगा पळयलें आजून देखून कितें उबो जालो बार जायन गेली, आजून देखून नुस्तें विकताय. आनी नुस्तें विकताय म्हळ्यार ही सारकी फिशरमॅन न्हू, ही हिंग म्हाका आमगेली लोडर
तांकां लोड केलें हें नुस्तें व्हरपाक आनी लोडर तेणे पांट वयले म्हणटकीर तांकां इल्लें नुस्तें दिताय तें घेताय पांट घेताय हिंग बसताय आनी हें नुस्तें हांगताय आनी हिंग नुस्तें हांगेलें म्हणटकीर आमगे सारकें रिटेल फिश मार्केटान नुस्तेकार आहाय तांकां गिरायक जायना तांकां सदां कंप्लेन आहा पयर आमी इन्स्पेक्शनाक गेले तेदोन ती कोणी सांगताली तेंय आमी आतां सांगिलां तें नोव जालें म्हणटकीर हिंगा नुस्तें आनी कपना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंयांत मिलिटरी भरती जायत आसता. हे भरते खातीर कितल्याशाच राज्यांतल्यान भुरगे गोंयांत येतात, पूण ह्या भुरग्यांक संडास वा हेर सुविधा मेळनात. भरती प्रक्रिया जावचे पयलीं भुरग्यांक ते सुवातेर हजेरी लावची पडटा. कसलीच सुविधा नासतना हे भुरगे हे सुवातेर तिश्तत उबे रावतात. हांगा जी प्रक्रिया जाता तेन्ना जवळ जवळ 3-3.5 हजारा वयर भुरगे येता आणि जो पर्यंत त्यांचे म्हणजे जे मार्कशीट हे चेक जायना आणि भितर फिजिकल टेस्ट जायना त्याच्या नंतरूच तांकां एंट्री मेळटा भितर. तो पर्यंत तांकां भायर रावचें पडटा आणि भायर रावपाक हांगा कांयच तांकां फॅसिलिटी नासता. एक म्हणजे प्रत्येक मनशाक किमान एकदां तरी टॉयलेटाक वचपाची गरज आसता. भायर कितें तरी हांगा अरेंजमेंट करपाक जाय आणि ते भुरगे हो फ्लायओव्हर जाल्ल्या कारणान फ्लायओव्हरा पोंदा न्हिदता. हांव सगळ्यांत म्हणजे थँक्स म्हणटा आमच्या मारुती देवस्थान कमिटीक. एवरी इयर ते तांकां थंय रावपाक दिता. सगळ्या स्टेटींतले भुरगे हे 8 दिसां खातीर हांगा येता, पूण तांकां खरेंच आमी कितें तरी फॅसिलिटी दिवपाक जाय. पयलींच्यानूच डिफेन्सान वचपाची उमेद आसली. आतां पयलीं 2 दीस पयलीं कळ्ळें आमकां अशें आसा पोंडा म्हणून रिक्वायरमेंट. सो आमी येयले. अशें इंट्रस्ट पयलींच्यानूच आसलो. ते आमचे फॅमिलीन बी आसले खूब जाण. पयलीं आमचो ग्रँडफादर बी आर्मीन आसलो, सो म्हाका मोटिवेट केला हांवें. आमचे आयज डॉक्युमेंट सगळे चॅक केले आणि हे कितें म्हणटा ताका PTM चॅक केलो, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट. तितून पास केले. आतां फाल्यां आमचे हे आसतले मेडिकल टेस्ट आसतले, ते क्लियर करून आमी जॉइन करपाचे मागीर. कला आणि संस्कृती खात्यान फोटू पत्रकार संघटनेच्या जोडपालवान आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या जिविताचेर उजवाड घालपी फोटू प्रदर्शनाचे आयोजन केला. या फोटू प्रदर्शनांतल्यान पर्रीकराचो सामाजिक आणि राजकीय प्रवास दिसून येता. पर्रीकराच्या पहिल्या जयंती निमतान ह्या फोटू प्रदर्शनाचे आयोजन केल्ले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार मनोहर पर्रीकराचो पूत उत्पल पर्रीकार, कला आणि संस्कृती खात्याचो संचालक गुरुदास पिळणकार हाजर असलो. कला अकादमीच्या मुखावेल्या फुटपाथीचेर हे प्रदर्शन भरला. 5 दीस हे प्रदर्शन आसतले. आमी आज फक्त मॉडर्न म्हणून 7च बुकां प्रिंट केल्ली, पण एक आमकां 15 ते 20 दिसांनी जे ते फोटोग्राफी बुक जे आसता पळय न्ही, ते आमी आमच्या वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट किंवा वेगवेगळे कडेन ताचो डिस्प्ले जो आसा वेगवेगळ्या कडेन भेट दिवप हें काम जे आसा करतले. कारण त्या निमित्तान तेंच्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे ताच्यो एक्चुअली पर्सनल कमी आनी तेंच्या सोशियल आनी पॉलिटिकल लायफांतल्यो चड म्हणजे तांची राजकीय कारकीर्द सुरू जाली ती देशाचे परत एकदा संरक्षण मंत्री पासून परत मुख्यमंत्री पर्यंत सगळ्यो यादी कारकीर्द तेंची जी आसा ह्या फोटो माध्यमांतल्यान आमी लोकांच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला. तोच म्हणजे ताच्या पेक्षा चड फोटो जर्नलिस्ट आनी सगळे पत्रकार आनी हांगा जमिल्ले सगळे जाण हांगा सगळे फोटो आमी आतां पळयतले. म्हाका सगळ्यो पयलींच्यो यादी सगळ्यांच्योच सारक्यो आमच्या मनान येतल्यो आनी हांव चड म्हणून उलयना. हांव दीस एक सामको इमोशनल दीस जावन म्हाका आनी हांव फुडें मुख्यमंत्री उलोवपाचें आसा दोन शब्द उलयता. तेच बराबर मनोहर पर्रीकराचो बायोपीक आयनॉक्स थिएटरात दाखयलो. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.